ओके बाब अरविंद, आता तुम्ही पळोवंक शकता आखे गोंयांत लोकसभाचे वारो एकदम टायट आसा. सो तुमचे नुवे मतदारसंघार तुम्ही लोकसभाची कॅम्पेन कशे भाशेन चलता तुमची? वेल आमी नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी तरी कॅम्पेन करूंक लागले 3 म्हयने जाले. इन डिसेंबर आमी कॉमेस केलोलें. आता आमी 2 म्हयने भितर आख्खें फूल डोर टू डोर फूल कंप्लीट केलां. लोकां मदें आमी पावले, एक घरांनी आमी पावले आनी आमकां रिस्पॉन्स व्हेरी पॉझिटिव्ह आहा. थोडे जाण बोवाळ माताय काँग्रेस 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 बट हे काँग्रेसाचो आनी बीजेपीचो वार काय बीजेपीचो लोक म्हणटा नाकाच आमकां हिंगा आनी काँग्रेसाचेर लोक बरो बेजार जालो आहा. कित्याक 2017 तुमचो चोयला आसतलें ते डिफ्लेक्ट जायन बीजेपी गेलोले. तेच भाशेन आतां हे पाटी लोकांनी विश्वास दवरलो पुतूनाय 2022 तेजेरी पोतून कडेन ते सोन डिफेक्ट जावन तेच पोतून गेले. सो लोक म्हणटा आमकां काँग्रेसान नाका, आमकां एक न्यू पार्टी जाय जी आमकां गोंयकारांक वयर काडटली. कित्याक आयज गोंय तुमी चोयल जाल्यार गोंय काबार जालें म्हणटा. सो आमगे भुरग्यांगे फुडारा लागून आमकां एक चेंज जाय आनी दे आर विथ द रेव्होल्युशनरी गोन्स. ओन्ली थिंग इज दे डोंट वॉन्ट टू कम आउट इन पब्लीक बिकॉज हाल तर पब्लिकान तो भायर सरलो जाल्यार तांकां मागीर ते त्रास कोताय म्हणटा. सो ताका लागून ते तोंडाय पूण दे आर टुगेदर विथ रेव्होल्युशनरी गोन्स. ओके अरविंद बाब, एक व्हिडिओ पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडियाचेर. नुवेंची सरपंच ती एक व्हिडिओ बायट दिता आनी सांगता सगळ्या इंडिया अलायन्साक तुमी सपोर्ट करचो. सो तुमी कितें म्हणूंक शकता हेच्या बद्दल? दीस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर अस ऑल्सो. आतां गो बीजेपीन बायल काँग्रेसा हितून कितें चलत तें आमकां खबर ना. इज इट फॉर द पर्सनल बेनिफीट ऑर इज इट फॉर एनीथींग एल्स? कित्याक एक बारीक नदर मारले जाल्यार रोखडें आमचें ZP इलेक्शन जातलें. सो ZP टिकेट मेळपाक जाय मुंगोडे काँग्रेसा बरोबर रावलें और मागीर पोतून असेंब्ली इलेक्शन आसतलें 27 ती टिकेट मेळपाक जाय म्हणून रावलें. सो हें इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर अस. वी डोंट नो बट इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट हेल्थी फॉर द कॉन्स्टिट्युशन एंड ऑल्सो फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी बिकॉज एकलो मागीर तेजे एक लागून ते काँग्रेसाचेर तो विश्वास ना तो आनी तेच ते डिफेक्टर्स आहाय तांकां पोतून काँग्रेस करता. ताका लागून लोक बेजार जालो काँग्रेसाचे आनी ताका लागून काँग्रेस म्हणटाय तें आमकां नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी नाकाच म्हणटाय लोक. एट द सेम टायम तुमचो चोयलां आसतलें इवन द कॅन्डिडेट्स फॉर द नॉर्थ इज ऑल्सो अ डिफेक्टर. सावथाक आहलो तो आमचे गोवा स्वाभिमान पार्टी ते पार्टीन तुलो तेशी येयला काँग्रेसा येयला. सो हे सगळे डिफेक्टर्स आहाय ते काँग्रेस आहाय. काँग्रेस इज नॉट अ क्लीन पार्टी. इफ यू सी रियली दे शुड हॅव गिवन अ गुड कॅन्डिडेट्स फॉर लोकसभा एंड साउथ गोवा एंड पीपल वूड हॅव बीन टुगेदर विथ देम. ओके अरविंद बाब, थोडी तुमकां आनी एक प्रश्न विचारूंक जाय की थोडे दिसा पयलीं तुमचो एक पोस्ट व्हायरल जाला की तुमी फंड्स घेतला म्हणून आनी बॉर्डरीचेर आनी अशें एक पोस्ट भायर सरला. सो तुमी हेजेर कितें म्हणूंक शकता? हें न्हू पयलें फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेले MLA विरेश बोरकरान आमकां ऑलरेडी तेजे क्लॅरिफिकेशन दिलो आहा एलोंग विथ अजय कोलकर. हें जे पड मनीस कोताय समबडी हू वॉन्ट्स टू डिफ्रेम रेव्होल्युशनरी गोन्स. आतां तुमचो चोयलां आसतलें रेव्होल्युशनरी गोन्स पयलीं आमी जाय जाल्यार घरां वयता तेदोन आमी सांगोच पडटालें बाबा रेव्होल्युशनरी गोन्स म्हळ्यार कितें आनी तें सगलें. आतां आयज काल तुका सांगो नाका. आतां पळय डोर टू डोर कोता घरा गेल्यार घरां भितर सोचना फुडें बाबा आरजी मरे ये भितर ये सामकें सगलो वेलकम आहा. सो तेजें कितें कोटा की पार्टी तुगेली ग्रो जाता आनी जेन्ना पळय पार्टी ग्रो जाता सो डिफ्रेम करपाक एक दोग जाण आसतले तशें आनी इट शूड नॉट बी टेकन इन पर्सन. बट हे कितले बी पोस्ट गायले वा कितें गायले पीपल दे नो द रियलिटी बिकॉज वी डोंट टेक एनी ब्राइब्स फ्रॉम द पॉलिटिशियन्स और फ्रॉम द रियल स्टेट्स और फ्रॉम द एनी ऑफ द लॉबीज. सो हेजे आमकां व्हडलेशें दिवपा नाका पूण ऑलरेडी आमी तेजे कंप्लेन दिलो आहा आनी तें ऑलरेडी आमी क्लॅरिफाय केलो आहा. सो तुमचें म्हणणें की तुमी कसलेच इन टर्म्स ऑफ मनी बी कोणा कडेन घेतले? वेल आमगे वेल विशेस आहाय ते बरे आम जायतो आमकां लोक सपोर्ट करता जायतो आमी खेळ करता. इवन नाव फॉर दीस इलेक्शन आमकां जायत्या लोकांनी आमकां सपोर्ट केला. सो दोज मनी इज हार्ड अर्न मनी ऑफ अनदर पर्सन ऑफ एवर इट इज सो हॅज गिवन इट टू अस. पूण हे आमगे असले चोरेचे पयशे आमगे रेव्होल्युशनरी गोन्स आमी तेसो आमी ते यूज कोनाय आनी आमकां ते आमी कोणा कडेन घेयनाय. कित्याक बिकॉज वेन यू टेक समथींग लायक दीस देन यू हॅव टू बी ग्रेटफूल टू देम बट दोज थिंग्स वी डोंट डू एट ऑल. आमगे जायतो गोंयकार आहा लोक आहा जे लोकांनी आमकां जायत्या जाणांनी मदत केल्या. जायत्या आजू पासून आमकां फोन करून विचारले बाबा तुमकां कितें गरज आहा कितें आहा जाल्यार सांगाय आमकां आमी तुमकां हेल्प करता. तुमकां कितें आमकां गोंय सांबाळो जाय कित्याक आयज तरी गोंय तरी आहा जाल्यार गोंय आनी गोंयकारांनी हेजे मुखार आसपा नाय. सो ताका लागून बिकॉज हें जें पड चलता ते प्रमाणे तुमचो आसतलें गोवा इज कम्प्लिटली डिस्ट्रॉयड. ओके, थँक्यू अरविंद बाब एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर युअर लोकसभा साउथ गोवा कॅन्डिडेट. देव बरें करूं. थँक्यू.